देव मनशाक पाटया पळयता. वाट चुकलेल्यांक ती वाट सोमा करा, तुमच्या पथकांक पाठ करा, म्हजी वाट धरा म्हणलो संदेश देव प्रवाद्या मरेफात दिता. सर्वेस्पोर म्हणटा उपास करून रुदान करून आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. मी देवाक आराधन करतना कशें आराधन करी जाय म्हणून सांगलां आमकां. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान देवाक आराधन कर. सगळ्या त्या खातीर गायता न्ही सगळ्या सक्तेन तुज्या. आमी सगळ्या सक्तेन म्हणजे हाजो अर्थ कितें? आमच्या भितर सकत आसा की ना? आयको ना. सकत आसा की ना? आसा. ती सकत थोडे फुडें सुकता. आमी सांगले प्रमाणे पुरो जाता, पुरो जाता. आतां ही एग्जाम जाता भुरग्यांक वाचून वाचून पुरो जाता. कितल्या मातशें न्ही दीस आनी रात वासी जाय आनी तें पळोवन तुमकांय पुरो जाता. घरा आल्ल्यांक ह्या भुरग्यांच्या फाटल्यान पडोवन पडोवन पुरो जाता. आतां जी LKG UKG सिक्सची भुरगीं बरोबर युनिवर्सिटीच्या बरी तांच्या बरोबर बूक मम्मीन तारो जाय टिचरान तारो नासल्यार वटना, मम्मीन तर टिचरां. एक चली आसली खंय सेकंड PUC एग्जाम बरो न्हू, मस्त शिकताले सायन्स. त्या खातीर तें पुरो 1 म्हयनो सायन्स आर्ट्स कॉमर्स दुसऱ्यो परीक्षा आसतात न्ही. 1 म्हयनो हें शिकोवंक 1 म्हयनो सुमारे 3 म्हयने हांव ताची तयार प्रिपरेटरी न्ही पुरो. घरा काम म्हळ्यार काम. तें मम्मीक हेल्प करूंक जाय न्ही एग्जामा टायमार. ताका मम्मीन कश्ट काडून कितें म्हणून भुरगें पास जावं न्ही म्हणून सांगो न्हू एग्जाम बरोवंक मम्मीन मस्त कश्ट काडल्या घरा. आनी एग्जाम जावन आयिल्ल्या दिसा मम्मी म्हणूंक लागली आळ्या पुता कितल्या दिसांत हांव वस्तू राव म्हणूनात, घर नितळना, हांव बेस्ते ते आसा, पुरो तयार कर. ते म्हणाले मम्मी म्हजे कडेन सकतच ना. तूं फाल्यां सांग, आज म्हाका न्हिदचें घट्ट जोईचें घट्ट न्हिदचें. फाल्यां कितल्या म्हाका 8 वरां न्हिदोवंक म्हाका सकत ना. कित्याक पाप दीस आनी रात ताणें वाचलां. सगळी रात त्या कितें म्हणटा न्हीद कोळोवन वाचल्या. सकत ना. आमची सकत जिरता थोडे फावटी काम करून थकता हांव न्ही. हें गेलें न्हिदलें तांचें घर नाळ्यांचें घर न्हिदलें. काटयेर न्हिदतना वयर पाका आसा तावन एक दिवोड पडलो ताज्या काटयेर. ताणें दिवडाक सांगलें की दिवडा म्हाका सकतच ना फाल्यां ये. कितें करता तें आल्ली सकत पुरो जमोन ये माय म्हूण बोमार धांवन येता की ना भायर. तर सांगा सकत आसली की ना? प्रेज द लॉर्ड. आमी तितलींच आमचे थंय सकत आसा. क्रिस्त आमचे थंय आसा. देवाचें उतर आमचे थंय आसा. मागण्याची सकत आमचे थंय आसा. निस्तेज जावचे नाका आमी. आर मारलेल्यांक तुमी पळयलां मग पाप कश्ट थोडे फावटी बोवारताना आर मारता. जिवांत आसून पळया मेल्ल्या बरी मेल्ली मोडे काल सायबा मेल्ल्या मोड्या बरी करताय. मेल्ल्या मोड्या बरी करूं जाता निराश. त्या खातीर देव सांगता आज फाटी येया. थोडे फावटी पातकाद्वारी मनीस पयसो संसाद आसा देवा तो ताच्या संवसारांत आसा. तो म्हणटा रुदान करा फाटी येया तुमची काळजां पिंदा. पोरण्यासोल्यान कितें करतली म्हळ्यार पातक तुमी पयल्यांचे आमचे थोडे पुरो थोडी कितें म्हणटा कोरण्यो आसल्यो. दंडोवणी म्हण आसली दंडोवणी. थोडी चाबूक काणून मारतालीं खंय आंगाक आनी कितें रगत येता म्हणसर मारतालीं खंय सांग पुरो एखादो म्हणचे दंडोवणी. आतां करेजमी एक दंडोवणी. आमी मांस सोडता हांव मांस सोडल्यार ओडना मांस सांगावची सोडा ओके आनी कितें पुरो सोडता हांव. तें कितें सोडता हांव म्हळ्यार आनी थोड्यांनी चिंतच्या तें सोडून आमी उळिताय येवचे न्ही ते आमी दुबळ्यांक बुके नासच्या पिडे नासच्यांक दान दिवचे. ताज्यो करणे असो तितलो उपास एका रितीन प्रॅक्टीस एका रितीन देवाक मेसूं जावंक आसा. तो म्हणटा थंय परदेस कितें वस्त्रां पिंजतालीं. एक गोणयेंत कांटे घालून ताजे भितर थोडी बसतालीं आनी देवा मुखार रडतालीं. देव म्हणला तें पुरो पिशे पण म्हाका नाका. म्हाका तुमी येता ते काळजांत तावन येया. मागणें करता ते जेमेवन पडोवन तकली धरणीक मारून आपटून दोपटून मागणें करनाकात. करता ते बरें मागणें करा. प्रेज द लॉर्ड. नाजाल्यार जांबो येवकोण करचें मागणें म्हाका नाका. काळजांत तावन. त्या खातीर आमचो उपास आमचें मागणें आमचो भावार्थ आमी कितें काळजांत तावन अंतस्करण देखसो देव. आनी थंयसर तो सांगता देव मोवाळ देव काकुळदार देव सोंसणीक देव दयेन भरलेलो. पळया वॉट इज द कॅरेक्टरिस्टीक ऑफ गॉड. तो मोवाळ
तो काकुळदार, तो सोस्तीक, तो दयेन भरलेलो, तो लावंक केस्ते विशीं सुरसुरता. कोण जाणा तो आमकां त्या केस्तेत राखून उरयत. म्हज्या भाव भयणीनो, खरेंच मात आमकां देवाचे आशिर्वाद मेळटा म्हणून हो प्रवादी आमकां सांगता. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकले श्लोक कीर्तन 50 आमी पातकी सुम्या तुजी काकूळट मागता. आमी अस्कत म्हूण देवा मुखार वळखत. पळय आमी देवा मुखार वळखूंक आसा. म्हणयोचो बूक 28 चॅप्टर प्रोवर्ब्स 28:13 अशें सांगता. जो आपली पातकां वळखता ताका दया लाभता. जो ती सांडटा, तो उसारता आनी सांडटा, ताका आशिर्वाद मेळटा. वन हू हाइड्स हिज सिन्स देर इज नो सक्सेस इन हिज लायफ. जो आपली पातकां लिपयता ताका सुख मेळना, ताका सुख मेळना. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಗ ती आमी वळखतना म्हणजे वळखूंचे कशें आमी ल्हान जावचें. जेजू मुखार आमी ल्हान जावचें. ल्हान जावंक तितलें सुलाभ ना. म्हजो अहंकार, म्हजो स्वार्थ, म्हजो गर्व, म्हजें कोण म्हणलें सोडचें आनी ताचे थंय आमी ल्हान जावचें. उपास, मागणें, ध्यान, वरेसांव आमकां ल्हान करता. त्या खातीर म्हणटा जेजू सांगता, कलत्या काळजाचे न्हू कश्ट केले म्हजे सरशे हांव कलतो आनी बोळो. जे आमी म्हणटा जेजू बोळ्या कलत्या काळजाचे आनी दुलोब न्हू, दुलोब आनी कलत्या काळजाचे म्हणटा आमी. म्हळ्यार जेजू जावन आमी शिक जाय. आमी पातकी सुम्या तुजी काकूळट आमकां मेळूं. सा पाऊल कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता, देवा लागीं राजी जाया, आईन काळ ओसतो. कोणा लागीं राजी जायचं गे? कित्याक राजी जायचें गे? वडोला हांवें सांगलें न्ही गे. आमी थोडे फावटी सवलां आमी पयस गेले हांव देवात हांव ते देवाच्या मोगाक फाटी येया. देवात हांव पयस वचनाकात. देवा लागीं राजी जाया तुमी. देवा वयर शीण उसार नाकात. देवाक सोंक वचनाकात. देवा लागीं राजी जाया. एक पळय आज कशें कितें जालें ह्या शिसांकांनी जेजू वाटेर तांकां एक शीण आसलो. तो गेलो, संपतलें, मुग्धलें, पूण जेजू थंय आयलो तांच्या सांगाता. तांकां शिकोवण दिली ताणें. आज तोसूं देव आमकां शिकोवण दिते आसा प्रवाद्या मरिफात, ह्या आमच्या सा पावला मरिफात. आनी तो सांगता ताणें दिल्ली कृपा व्यर्थ करिनाका. तिसरें वाचप. तिसऱ्या वाचपांत आमकां आशिर्वादां कशें मेळटात. पयलें भक्ती कोरण्यो आमच्यो. दुसरें दान धर्म आमचें. तिसरें मागणें जिवीत आमचें. चवथें उपास आमचो. ह्यो 4 संगत्यो कश्यो करी जाय म्हणून कोणें ट्रेनिंग दिचें म्हूण ना. बायबलान बरयलां. आमकां कोत्ता पवित्र सभा सांगता 18 वर्सां वयल्यांक 60 वर्सां सकयल्यांक उपवासाचो कायदो आसा. जावं बरो तांतू पिडेस्तां आसात, गुळयो काणयोच्यो आसात, विविध नमण्याच्यो आसात, तांणी करी जाय म्हणून बलवंत या कितें म्हणटात बळवंत करना देव आमकां. पूण आमी करच्यो खंयच्योय कोरण्यो कश्यो करी जाय. पयलें सांगता तुमच्यो भक्तीच्यो कोरण्यो मनुश्या मुखार तांणी त्यो पळोवच्या खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. त्यो प्रदर्शनाक न्ही, नाजाल्यार तुमच्या सर्गीचो बापा लागीं प्रतिफळ मेळचो ना. आमी कोणाय की कितें म्हणटात बैल्या प्रदर्शना खातीर आमी करचें न्ही. उदाहरण सांगचें जाल्यार थोडे फावटी थोडी मागणें करनासतात. कोणी आयले म्हणून ते तांचो मागणेचो वॉल्यूम इल्लो सट्टा. मागणें करता म्हूण कळचें न्ही. थोडे फावटी आमची लिजन ऑफ मेरीच्या हांव पळोवच्या ती मागणें करते आसतात. लो हांव तेणें आयलो म्हळ्यार आमची फाटी पळोवन जालें कोण आयलो म्हणून. मागीर नामान मरेचो शब्द आहा पळय तो डबल जावन सोडटा. नमो मरिया प्रसाद पुर्णे प्रभू निम्मोड दितार. पण आमी कोणी पळयता म्हूण मागणें करचें न्ही. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता तुमच्यो भक्तीच्यो कोरण्यो मनुश्या मुखार जावं पुरो कॅरिझमॅटीक मागण्यो करपाक पंगड आसात. आमचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय जमत्यो आसात. आमी खंयचेय कोणाय दाखोवच्या खातीर करच्यो कोरण्यो न्ही. आमी कितें करता कोणा खातीर करता? सोम्या खातीर करता. सोम्या खातीर हांवें पयलें सांगलां फोकस इज जिजस. सोमी आमचो केंद्र जावन आसा. दुसरें तर भक्तीच्यो कोरण्यो प्रदर्शनाक आमी करच्यो न्ही. दुसरें दान धर्म. आमी दान धर्म करता करना गी करनात गी करता. वाटेर भिकारी रावल्यार बस स्टँडान दान धर्म करना आमी. बोल्साक नोट बोदा घालून एक 10 मिनटां राखून ओडटाना वचून 2000 रुपयाचो नोटेचे गी वयर तो भितर चेपून मागीर काडटाना 200 रुपयाचो नोटेचे गी तो भितर चेपून मागीर काडटाना 100 रुपयाचो नोटेचे गी तो भितर चेपून मागीर निमाणें म्हणचे चिल्लार ना सायबा मुखार वच. आमी कितले चिल्लार मनीस म्हूण दाखयता हांव न्ही. पूण आमच्यो दान धर्म आनी थोडी बाप कश्टांनी 1 रुपया म्हूण दितात. तें दान धर्म न्ही, तें कर्म आमचें.
सो दान धर्म करचे म्हळ्यार कितें? जेजू सांगता, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव विणगो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव निर्गतीक जावन आसलो तुमी म्हाका आदार दिलो, हांव दुबळो जावन आसलो तुमी म्हाका मजत दिवंक आयल्यात, हांव आस्पत्रांत आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. कितले उणे आसात की आमकां अनाथ आश्रमांक या वृद्धाश्रमा प्रायवंतच्या आश्रमांच्या कोडयाळांत आस्पत्र्यो आमकां मिसांव करचें जाल्यार कितलेंय आसा. कितले आमच्याच वाड्याचो मतीन करचे जाल्यार कितलीशी पिडेस्तानांत, कितलीशी आंतोळणार नात लोक. एक अर्दो घंटो तांच्या लागीं वचून उलोवन येता. कित्याक ती उलोवणे आशेतात. तर मग अश्यो भाव भयण्यो आमच्यो कोरन्यो, आमची दान धर्मां जावं पर आमी कितें दितां तें मोगान काळजातां न्हू आमी दितां. त्या खातीर देव सांगता, तूं दान धर्म करतना कोंब वाजयनाका, फुंकून सांगनाका. कित्याक तें दान धर्म. आतां आमी म्हणूं बरो फादर ताणें 1 लाख दिलो, फादर ताणें 10 लाख दिलो, ताजें बरेंपण. ताणें दी जाय जाल्यार या कोणेय दी जाय जाल्यार ताका दिल्लें कोणें? ताका दिल्लें कोणें? ताका जाणवाय दिल्ली कोणें? त्या खातीर बायबल आमकां सांगता, तूं दिताय तर दी, देवान दिल्ल्याक दी, देवा करता, तुका आशिर्वाद आसा. पूण कोंब वाजयनाका. कपाटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. कित्याक जेजून पळयलें हे जुदेवाच्या गांवांत तुमी इस्रायलाक गेल्यार आजय पळयता 2 मनीस जुदेव लोक आसा. एक व्हडल्यो टोपी घालून गोंडे देवून वाटेर बूक काडून तुमी तेणे पोटल्यारय पळयना ते दोळे उखलून. तांचे मांडो सकयल घालून येते आसतात, बूक असो असो कर वाचते आसतात. त्या खातीर जेजून म्हळ्यार हांची काळ हांच्या काडनात, फातर जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मग अशें भाव भयणीनो आमची काळजां तो सांगता तशें ताणें पळयलें. त्या खातीर तो आमकां सांगता अशें करनाकात तुमी. तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं, आनी अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं, आनी गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तर तूं कितें करताय तें कर, रावय नाका. कोणी पळयना म्हणून देव पळयता. तुका गोत्ता आसा दुबळी, अनाथां, विधवी, निराश्रितां, निर्गतिकां सुमार जाण इस्कॉलाक वचोंक जायनातलीं सुमार जाण आसात. तांकां कितें करूं जाता तें तूं करते राव. तिसरें, तूं मागतना मागणें कशें करी जाय? खापाट्या सारकी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खुशी. थोडीं करेजमांत 40 दीस कुर्सावाट करतात. हांव म्हज्या एका फिरगजींत आसतना सदां ती 40 दीस न्ही ताजे 368 दीस कुर्सावाट. तो येवन अरयो 3 वरांक म्हाका ताळो आयकता इगर्जीत. हांव तुजे 10 वर्सां पयलीं हार्ट अटॅकान मोरसो वाचलो पापो. आजून जाल्यार ताचो भावार्थ हांवें ताका सबारपणी सांगला, तुजो भावार्थ पळोवन म्हाका येवन सद्दां मागता तो. ताका एक मागचें म्हणल्यार तो कुर्सावाट्या म्हाका ताका आशा. रिटायर्ड जाला, घरा आसा, ताजेच म्हणल्यार एक ताका कश्ट आसात. म्हणचे थोडे फावटी आमी मागणी बरो करता, ते कितें म्हणटात कुर्सावाट बरो करता. एक बायल मनीस आसली खंय, ती कुर्सावाट चुकयनातली खंय खंयच्याय ह्या करेजमान पळय तिका कुर्सावाट म्हळ्यार बारी मोग. विकारान चिंतलें कितली भक्तिवंत मनीस कशी कुर्सावाट करता पळया म्हणून. आतां बरो CCTVन पळयत पद्र्याबान एका तो जनेलांतल्यान पळयलें बरी करता, दिंबी घालून उठोवन रोडोवन नमस्कार करून करता. पूण ही 12व्या तेसावा लागीं वचना. खंय पद्र्याबान चिंतलें 12व्या तेसावान कितें जाता? जेजूक कुर्सायतात आनी प्राण करता. न्ही प्राण करता. प्राण करचें पळोवंक जायना कोण ना म्हूण चिंतलें. पाद्रेबान आपयलें ती गाळ्या बाय कितलो भावार्थ तुजो, सद्दां येवन तूं मागणें करताय, सद्दां येवन इतलें म्हाका इतली खुशी जाली की म्हाका प्रेरण जालें. न्ही एक ल्हान सवाल बेसारकत नाका ना बाजार विचारा बाजार. न्ही तूं त्या 12व्याक हाजे लागीं एक वचना. कित्याक जेजू प्राण केल्लो तुका दुगी. तशें न्ही फादर, हांव मेल्यारय ते वचना फादर. ते फायनल दान दिलें म्हजे सजारनी, तिचे लागीं हांव 20 वर्सां हांव उलयना. म्हळ्यार हर एक फायनल लागीं बरोवन घाला, हें दान दिल्लें आंतोनी रोड्रिगास, तें दान दिल्लें ओडायास. थंय हाली जी सजारनी उलयना 20 वर्सां हांव. हेजी कुर्सावाट, कुर्सार जेजू मेलो की इतू कुर्सायता की देव जाणा. पळय तसली कुर्सावाट, तसलें मागणें. राजी संदान ह्या वर्सा आमकां शिवमोगा हांगा युवा जाणांचें वर्स शिवमोगा DSCCन दीस साहेबान राजी संदानाचें वर्स दवरलां. म्हणजे कुटुंबांत राजी संदान. आज तर खंयचो उपास तुज्या भावा कडेन उलयनाय, भयणी कडेन उलयनाय, सेजमारा कडेन उलयनाय, वाड्याघरा कडेन उलयनाय, उलय तूं तो उपास. राजी जा तूं ल्हान जा, तूं वच. एकामेका आमचें बिरगज कुटुंब एक काळीज एक मन जावन आसा जाय. आमी ओडवीक भोगू, आमी कितें म्हणटा, आमी कोणी व्हड न्ही ल्हान न्ही, बगार आमचें एक काळीज एक मन.
त्या खातीर म्हणटा कापाट्या बरी करनाकात. हाजो कितलोय उपास करूं पुरो, म्हज्या वडिला विरोध उलोव न्हू, म्हज्या संगती आजाका विरोध उलोव न्हू, म्हज्या लोकां विरोध उलोव न्हू, जी जाल्यार कापाटी. फादर फ्रँकलीन एकलो कापाटी, तांच्या कार्यांनी फळांनी तांकां कळटा. तर मग भाव भयणीनो, बायबल आमकां सांगता कापाट्या सारकी तुमी जायनाकात. तुम्ही मागा तुमचे पर्सनल प्रेयर. पळय व्हेरी इम्पॉर्टंट. करेजमांत आमकां आमचे पर्सनल प्रेयर म्हणजे वैयक्तीक मागण्या बळवंत करून शिजोवपणे दिता. आमच्या कुटुंबा मागण्या ओके सकाळ म्हणटात, थोडी न्हिदून उठून पडोवन जांबाय कारण म्हणून की बरो मम्मी ना पयलां बसयला म्हणल्या खातीर भुरगीं बसोवंक पुरो, या गोव बसोवंक पुरो, बायल बसोवंक पुरो, ना जाल्यार कोण कितें म्हणटा की शेजारी कितें म्हणटा बसोवंक पुरो. ही गरजेचं रे तेरिके ना जाल्यार फादर सिप्रियन घाले म्हणत अरे तेरिकेचे मागीर फादर बेसा मागोवचे घाल्या आई लावन काडचे न्ही. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर हांव रे तेरिके जमती देवंक सुद्दां मागण्या जमती वचना जाल्यार देवा आमच्या इवॅल्युएशन आसतना म्हणटात त्या कुटुंबाशी येनात, त्या खातीर येता. ही गरजेन चडटा आसतना हांव म्हणी वचना जाल्यार सायब जाय की मागीर हांव येता. तर हांवें एकच विचारचें आसा, तुजें पर्सनल प्रेयर करतना थंय कोणी आसनात. तुमी पयलें पर्सनल तेर्स म्हणटाल्यात, पर्सनल दैवी काकुळतुच्या मागण्या म्हणटाल्यात, घरा आसतना पर्सनल नव्याना बायबला वाचताल्यात. आतां तें उणें जालां गी, आतां टायम मेळना गी. आतां सत्य सांगता हांव तुमकां, तुमचे प्रॉब्लेमी आमचे प्रॉब्लेमी सेम प्रॉब्लेम. हे एक मोबायल आयले उपरांत आमकां कोणाकय टायम मेळना, फुल्ल बिजी. वॉट्सअप वॉट्स डावन काल ना तो प्रेज द लॉर्ड. थी पळोवंक जाता तें म्हणजे एका मोबायलान 3000 मेसेजात वाचचे जाल्यार गोत्तूच म्हाका आनी एक वर्सां कोणा. प्रेज द लॉर्ड. मग भाव भयणीनो, आमी थोडे फावटी स्विच ऑफ करूंक आसा, आमच्या काळजाचे स्विच ऑन करूंक आसा. त्या खातीर खंयचे आमकां अनकंट्रोलेबल वी हॅव टू कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल. शिजू तें सांगता तुज्या उपासद्वारे कितें लागता? सेल्फ कंट्रोल. वैयक्तीक मागण्या करतना डिस्टर्बन्स येना तुका, देवाचें उतर वचतना डिस्टर्बन्स येना. तेंच इथे वंजा तूं गुपीत तूं करचें देव पळयता. तुजें उरले सोर मागणेचे व्हरून द बेस्ट प्रेयर पर्सनल प्रेयर. केदळा कितलो डीप तूं पर्सनल प्रेयरांत आसताय गी, तितलो तूं तुज्या वाड्या जमतीन, तितलो तुज्या संघ संस्थांनी, तितलो तुज्या फिरकस कुटुंबांनी जिवाळ जावन आसताय. ना जाल्यार पळयलो म्हणटा नातले दीस आमी पडटा, आमच्या पडणे आमी ताडटा, ताका ताचो प्रतिफळ ताका दितलो. तर चिंत्या चवथें, तुमी उपास करतना कपाट्या बरी तुमच्या मुखार भोंवयनाकात. आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवन आपलेंच सारकेंच भोंगयतात. सकाळ सांगचे वचून आज म्हाका उपास, आज म्हाका उपास. तुजो उपास कसो? तूं करता एक उपास? आं थोड्यांनी येवन विचारचें, फादर तुमी कितले वरां मागतात? फादर न्ही हांवें कितले वरां मागल्यार हांकां घाल्या. पळय गे आमकां दुसऱ्या वेरी इंट्रस्ट चड. हे भुरग्यांक न्ही आमकां मार्क मेळटात, निमगे एश्ट शिकितना म्हण आमी पळोवचें पळय. आमकां दुसऱ्यांचे तांणी कार काण गेले, तांणी घर काण गेले, ती बारी बरी कापड न्हेसून आयल्या, खंय थावन मार नाडलें गे देवा. पण आमकां दुसऱ्यांचो हुस्को, आमचो हुस्को ना. त्या खातीर बायबल सांगता कापाटे बरी उपास करनाकात. तुमचो उपास कितें जाय जंय मुखार बावयनाकात, असं म्हण दाखयनाकात, कोणाकय सांगचें म्हणना. तुमी कितें निर्धार केला तो तुमच्या भितर दवरा आनी तो तुमी पाळा, नो प्रॉब्लेम. तुज्या शेजाऱ्याक गेल्यार हांव खरेंच मान खायना, नो सांगेत तुवें हांव हें खायना, नो प्रॉब्लेम. त्या खातीर मग भाव भयणीनो, जेजू सांगता तूं उपास करतना माथ्याक तेल माक, मुखाबळ धू, काड सोड म्हूण सांगना, मुखाबळ धू, तेल घाल, तेल नासतना केस सोड म्हूण सांगना देव. अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. म्हणल्यार अर्थ कितें? आमकां दोन लायफ आसा, 2 लायफ्स वी हॅव. एक इंटरनल लायफ, एक एक्सटर्नल लायफ. एक भायलें जिवीत, एक भितरलें जिवीत. लोकांनी पळोवनशें खंयचें सडावत? भायलें जिवीत. देवान पळोवनशें खंयचें? तर आमी कोणा मिसोवचें बरी जिये जाय? कोणाचें भितरलें जिवीत सोमा आसा तो भायर सोमा आसा. प्रेज द लॉर्ड. कोण भायर कन्नडान बरें आसा, ಹೊರಗೆ ತಳಕು 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 म्हळ्यार परजळटा, ಒಳಗೆ ಕೊಳಕು ಕೊಳಕು म्हळ्यार कुसलां. त्या खातीर देव म्हाका तुका आमचें कुस्तेपण खंडन करता, कुस्तेपण नाका. त्या खातीर आज आमकां रिमायंड करता आमचें जिवीत दुळू. तो गोबर आसा पळय, गोबर घालचो तितलो सुलभ न्ही. कोणी घरान मांड्यार गोबर घाल्यार रोगेत रावता ते, करी घाल्यार रोगेत रावता ते. अवमान. तुम्ही पळयला थोड्यांक 3 उडयतात, काळी हें उडयतात, गोबर उडयतात. अवमान. आज आमी अवमान सोंसताव. कितें अवमान सोंसताव? आमी हस्कत, आमी धुळू, आमी माती, आमी थंय फाटी येता. आमी कोणी हांगा परमानंट न्ही. तर तो गोबर आमकां आमच्या क्रिस्ती भावार्थोसो उजवाड.
आमकां सोम्या थंय खालती जावंक लानवीक जावंक आपोवणें दिता आनी सांगलें आयचे वचपान आयकलें आसा पळय त्या प्रमाणे आमचें भितरलें जिवीत सोमा करून सोम्या खातीर जिवोवंक आमकां आपोवणें दिता ती सकत ह्या करेजमान